नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार खबरो विस्तारान. नव्यो शाळा, हायस्कुलां, हायर सेकंडरी सुरू करूंक म्हणून आयिल्ले सगळे अर्ज शालेय शिक्षण खात्यान भायर मारले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण 2022-23 शिक्षणीक वर्सा अशे 80 अर्ज आयिल्ले. एडीआयच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टाचेर शिक्षण खात्यान ते रिजेक्ट केले. वाठारांतल्या शाळांनी घेतिल्ले हरकतींची दखल घेतल्या. 54 अर्ज मुळावे शाळांक, 20 हायस्कुलांक, 6 अर्ज हायर सेकंडरी खातीर आशिल्ले. एके वटेन सरकारी शाळा बंद जातात, ते वटेन खाजगी शाळा उक्त्यो करूंक शालेय शिक्षण खात्या कडेन अर्जांचो ढीग पडटा. शालेय शिक्षण खात्यान शाळांचो वाठारांचो अभ्यास करूनच नव्या शाळांक मान्यताय दिवची काय ना ताचेर निर्णय घेवंक सुरू केला. 2022-23 वर्सा नव्यो मुळाव्यो शाळा, हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी सुरू करूंक आयिल्ले 80 अर्ज शिक्षण खात्यान भायर मारले म्हूण सुत्रां सांगतात. 80तले 54 अर्ज नव्या मुळाव्या शाळां खातीर, 20 हायस्कुलां खातीर जाल्यार 6 अर्ज हायर सेकंडरी खातीर आशिल्ले. शिक्षण उपसंचालक एडीआय इन्स्पेक्टराच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टा प्रमाण सगळे रिजेक्ट. सुत्रां सांगता ते प्रमाण अर्ज आयिल्ल्या वाठारांतल्या शिक्षणीक संस्थांनी हरकत घेतल्या. नेमा प्रमाण 1 किलोमिटरा भितर दुसरी मुळावी शाळा आसूंक जायना. तशेंच आदींच एखादें हायस्कूल आसा जाल्यार ताच्या 3 किलोमिटरा भितर दुसऱ्या शाळेक मान्यताय दिवंक जायना. हायर सेकंडरी मदीं हें अंतर 8 किलोमिटर आसा. गोंयांत शिक्षण माध्यम आशिल्ल्या सगळ्या भाशांनी नव्या शाळां खातीर अर्ज आयिल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. वर्सुकी येणावळ 5 लाखां वयर आशिल्ल्या 11,000 गोंयकारांनी तांची राशन कार्डां सरेंडर केल्यात. 2,000 लोकांनी बीपीएला वयल्यान एपीएलात अपग्रेड करूंक अर्ज घाल्यात. नागरी पुरवण संचालक गोपाळ पार्सेकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. फायल सध्या मान्यतेक सरकारा मुखार. उपरांत एकठांय फामील म्हणून दाखोवपी डॉक्युमेंट ग्रीन रेशन कार्डां दिवंक सुरू. ग्रीन कार्ड आसा न्ही, तेका आमी प्रपोजल गव्हर्मेंटाक धाडलेलें आसा. ते एप्रूव्ड जावन येतलें. हेतून जातकूच मागीर आमी फॉर्म रेडी करून डिस्ट्रिब्यूट करतले. रेशन कार्डाचे जे कोणाचे लोकांचे इनकम आसा न्ही 5,000च्या वयर, अशे 11,000 सुमार लोकांनी सरेंडर केल्लें आसा रिसेंटली. म्हणजे आतां आमी जेन्ना स्टार्ट केल्ली न्ही 31 मार्च ती आतां पर्यंत, आनी 5,000 50,000 ते 5 लाख हे अपग्रेडेड केल्ली आसा थोडी, अरावंड 2,000 लोकांनी बीपीएलाची ते एपीएल केल्ली आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही येवजण निकतीच बजेटान जाहीर केल्ली. एकठांय फामील म्हूण दाखोवपी रेशन कार्ड हो एकूच डॉक्युमेंट. 5 लाखां वयर वर्सुकी येणावळवाल्यांक रेशन कार्ड ना तेन्ना फामिलीचो डॉक्युमेंट म्हणून ग्रीन रेशन कार्ड आसतले. ताचो वापर राशनांक ना, फक्त फामिलीचे आयडेंटिटी पुरतो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकर. पणजे मार्केटांत सोप्याच्या नांवान 2 वर्सांत 51 लाखांची लूट. आदलो महापौर उदय मडकयकाराचो दावो. सोपो घेता रिसीट ना म्हणून ताणें सोपो कलेक्टराक कॅमेराचेर रंगे हात धरलो. मास्तराच्या नांवान कर्म. सकाळीं 6 ते 9 मजगतीं नुस्तेकार फळ भाज्येकारा कडच्यान कलेक्शन. मास्तर कोण तो सोदून कारवाय करची, वसुली करची म्हणून मडकयकार मागता. ओय बाबा, रिसीट केन्नाच्यान घेना सांग तूं म्हाका. सर म्हाका कितें ना तूं सांग म्हाका. पयशे तूं घेता सगळ्यां कडल्यान, रिसीट कित्याक दिना हांकां? राव बाबा राव हांगाचो पुलीस कंप्लेन भितर उडयतलो हांव. समतो तूं पयशे घेता आनी तूं रिसीट दिना हांकां. मास्तराक सांग न्हू. पणजे मार्केटात सोपो कलेक्शनाच्या नांवान भायले भायर लूट. मार्केटा भायर सकाळीं 6 ते 9 मेरेन बसपी नुस्तेकार आनी फळ भाजयेकारां कडच्यान पाटल्या फाटल्यान 20 रुपया सोपो घेता. रिसीट दिना. मास्तराच्या नांवान लूट चल्ल्या. दिसाक 7-8 हजार रुपयांचो गल्लो जमयता. म्हयन्याक 2-2.5 लाख, वर्साक 25 लाख. 2 वर्सांत 50 लाखांची लूट. आदलो महापौर उदय मडकयकारान लुटीचे गणीत सांगले. सोपो कलेक्टराक रंगे हात धरलो. मडकयकार एक्शन मागता. तूं मास्तराक सांग न्हू. आमचो ग्रुप आसा, कावन्सिलर ग्रुप, तातूंत मेयर, कमिशनर सगळे जाण आसा, ऑफिसर सगळे आसा. त्या ग्रुपान घातला इमिजिएटली ह्या मनशाची एक्शन घेवची. आनी 2 वर्सां जालीं, दिसाक 7 ते 8 हजार आमकां तो त्या टायमार तो सोपो आसता. तूं चीज म्हयन्याक जाले ते 2.5 लाख जाल्यार वर्साक 25-30 लाख आमचो रेव्हेन्यू हो आमच्या CCPच्या ट्रेजरीन येवंक जाय आसलो. हो कोणाच्या तरी बॉल्सान वता. तूं मास्तराक सांग न्हू. सोप्याच्या नांवान दिसपट्टे कलेक्शन करता, मात रिसीटूच दिना. मास्तराच्या नांवान 2 वर्सां जालीं बिनदास्त कर्म चल्ला. कारवाय करून पयशे खंय CCPनी रिकवर करचे. तूं मास्तराक सांग न्हू. हांवें इमिजिएटली मागला की कमिशनरान पुलीस कंप्लेन करची हेजेर, आनी हेजेर एक्शन घेवची आनी थरो इन्क्वायरी करची म्हणून. कित्याक
हो रेवन्यू जो आमकां जो लॉस जाता हो रेवन्यू आमी खंयची रिसीट गव्हर्मेंट जेन्ना कितें हें करता तेन्ना खंयच्या मनशा कडल्यान पयशाची रिसीट ताका दिवकूच जाय आनी हो बिंदास सांगता म्हाका आमी जाल्यार आमी रिसीट आमी दित ना म्हणलें आमकां मास्तरान सांगलां म्हणलें आपल्याक रिसीट दिवं नाका म्हणून. मास्तर म्हणटा तो कोण? मास्टर म्हणटा तो एक थंय मार्केटान आमचो स्टाफ तो मास्टर म्हणजे तो सुपरवायझर टायपूच तो तो ताका ते मास्टर म्हणटा सुपरवायझर तो थंय इन्चार्ज कसो ते हेजो म्हणजे त्या मार्केटाचो फूल एरियेचो जो मनीस बिंदास सांगता आमी रिसीव जाले 2 वर्सां दिना म्हणून म्हणटच हें खरेंच इन्क्वायरी करपाची हेजें आसा. हांव मागता मेयरा कडेन कमिशनरा कडेन आनी पंचायतीचे आमदार जेजे अंडर हें पॅनल आसा तेणें हांगा इमिजिएटली एक्शन घेवची आनी कोण आसा तेजेर पयलीं ताका सस्पेंड करून उडोवचो आनी तेजे कडल्यान सगळे पयशे 2 वर्सांचे सगळे रिकवर करून हे आमचे CCBA ट्रेजरीन हे हाडचे. 20 रुपया तूं एका पाटल्या फाटल्यान घेता सकाळ फुडें 100-150 लोक हांगा भाजी विकपाक बसता 100-150 लोक नुस्तें विकूंक बसता तेंचे पयशे ते म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे हांव तेन्ना हें आसतना आमी तेजे 5,000 रुपया हें करताले 15 रुपयाचे आसतना आतां तेंच्यांनी 20 रुपया केला वाडयला म्हणजे एक 7,000 तरी त्या टायमा वयलो तो 6 ते 9 तितको सोंपो येवंक जाय. 7,000 जाल्यार तुजी म्हयन्याक 21 म्हणजे 2,10,000 जाले जाल्यार वर्साक कितके जाले पळय. तूं मास्तराक सांग न्हू. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सावयवेऱ्या कुळणवाड्यार काल फांतोडेर सुणे फाटीक लागिल्ल्यान बिबटो माडार उजवाडले तरी थंयच माडार बिबटो पळोवन थळाव्यांचेर कलकल. राना खात्याच्या कानार घाल्या उपरांत टीम आयली. दीस गेलो बिबटो देंवतलो म्हणून वाट पळयतात. मेळ्ळो जाल्यार धरलो. आतां रात्या एक वेळ वचत म्हणून रावल्यात. लोक ताटकळटा बिबटो सुसेगात कोळवात. ना फुल ग्रोन मॅच्युअर्ड आहा तो. मेल का फिमेल ना ते आता सध्या कळूं शकना कित्याक तो आयटीर आहा सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू आयडेंटिफाय. सो ताका वयर आसतना तो रेस्क्यू करपाक डिफिकल्ट म्हणटा. हय तशें कारण माड जाल्ल्या कारणान आनी हांगा तशे चान्सीस कांय ना. ताका दुसरे पर्याय बी आसपाक जाय तसो ना. ट्रँक्युलायज करपाकूय तसो उपाय ना. सो आमी जाता तितले पळयतले आतां तो आपल्या आपुणूच देंवता काय कितें नाल्यार हांवें ऑलरेडी आमचे सिनियर ऑफिसर आहा DCF तांकां कळयल्लें आहा. सो आतां आमी तो फुडलो प्रोग्राम चॉकआउट करतले. हांगा नॅचरल वॉटर खूब आहा वॉटर सोर्स सो तो रेगुलरली म्हाका दिसता उदकाक येता असो म्हाका दिसता. पण हो आतां माडार चडपाक कारण की ताज्या फाटल्यान पेटे खूब लागले. सो सादारण हांगासर हेच्या पयलीं बिबटो बीन येतालो केन्ना आयकूं ना. आयकलो तो सोडून दी केन्ना आयकूय बीन ना. तुमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे हाजे पयलीं 80 वर्सां पयलीं गोरवांक बांदतना तिणें एका वाघाच्या पेट्याकूय बांदलेलो. ती म्हाका खबर ना ती बापायन सांगिल्ली गजाल. जाल्यार ही सत्य घटना म्हणजे आज आमी पळयली आनी आज आमी आयकली. देंवन वचलो अशें म्हणटा तुमी काय कशें कितें? म्हाका दिसता कारण ताका आनी पर्याय ना कारण हाजे वयल्यान तिणी वचूंक जाय आनी ताका सपोर्ट कांय ना आनी खंय ताका झाड तिकून ना कांय ना मागीर सावयच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. घेऊया बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. म्हापशां अतिक्रमण हटाव मोहीम नेटार आमदार जोशुआकूय बादली. पालिकेन आमदाराचे आस्तेपणाची अतिक्रमणां उखल्लीं. बाजारकारांक दिसताले पालिका तांकांच टार्गेट करता म्हूण आदी अतिक्रमण हटाव बाजारा भायर शारांतल्यान सुरू. पालिकेन फुटपाथावेले सामान धरून अलंकारा भायल्या गाडयांची अतिक्रमणां क्लियर करूंक सुरू. म्हापशा नगरपालिकेचे अतिक्रमण हटाव मोहिमेन नेट धरला. सुरवात आमदाराकूच बादली. आपल्या आस्थापनाची अतिक्रमणां पालिकेन उखल्ल्यात म्हूण आमदारूच सांगता. मात कागाळ ना. पालिकेन आरंभला ते खंय योग्य. It is an initiative taken so that there are people that are taking undue advantage and there are people who are not on that level. But कितें आता जे कोण चड एडवांटेज घेता तांकां लागून आतां सगल्यांक मार बसता. So let us all be fair. We are all doing business. I am also a businessman. My some items also have been confiscated, have been removed. It is our responsibility to ensure that म्हापशान जे आमकां इकॉनॉमी वयर काडटली जाल्यार सगळे आपल्या लिमिटान एकामेकांक हेल्प करूनच काम करचें पडटलें. आय बिलीव देर इज अ लॉट ऑफ इकॉनॉमिकल बेनिफीट फॉर द सिटी ऑफ म्हापसा ओवर द नेक्स्ट 10 years. बट तेजो एडवांटेज घेतलो आमी जाल्यार आमकां तशें विजन धरून पळोवन फुडें काम करचें पडटलें. जर आसा जर काडून घेयात सो दॅट देर इज नो
एक्शन टेकन ऑन यू तितून कितें जाता कॅमेराचेर येता व्हिडिओचेर येता आनी लोकांक त्रास जाता सो आय एम विथ द रुलींग कावन्सील एंड द चीफ ऑफिसर टू एन्श्योर दॅट दीस ड्रायव्ह इज डन इन अ सिस्टमॅटीक मॅनर. बाजारान असली अतिक्रमण हटाव मोहीम कितलेशेच खेपो जाल्या. बाजारकारांक दिसता की तांकां मुद्दाम टार्गेट करता. ताका लागून आदी बाजारा भायर शारांत मोहीम. प्रत्येक फावटी बाजारकारांक दिसता की ते टार्गेट जाता म्हणून. सो ह्या फावटी म्युन्सिपाल्टीन थारायला की भायर पयलीं ड्रायव्ह करतले तेजे उपरांतूच बाजारान ड्रायव्ह करतले नाल्यार अशे टार्गेटेड अशे लोकांक दिसता की आमी म्युन्सिपल शॉपाक घेवन आमी धंदो चलयता इतली लिबरेशना पयलीं आमी धंदो चलयता थंय परत परत आमचेरूच एक्शन जाता अशें तांकां दिसतालें. So I believe the council in my absence has planned this in a very strategic way to ensure that it is fair to all sections of people doing business. बोडगिनी, अळदण प्रासार, अलंकार थिएटर सगळ्या सुवातींनी पालिकेन अतिक्रमणां क्लियर करूंक सुरू केल्यात. सकाळ ते राती उसरा मेरेन नगराध्यक्ष धरून बाकीचो स्टाफ अतिक्रमण हटावाचेर. एन्क्रोचमेंट रोडार जाल्ले ते सगळे आमी काडून घेतलेले आसा आनी आमचो ड्रायव्ह आतां कंटिन्यू उरतलो असो फूल मार्क्सान. आनी मागीर जो मॉर्निंग आमी सगळे हांकां आमचे एम्प्लॉय आसा तांकां मॉर्निंग टायमाचेर सगळे एन्क्रोचमेंट खंय आसा पळय ते पळोवपाक जातात तेंचे इन्स्पेक्शनाक आमी तांकां धाडटले आनी हो कंटिन्यू चडशे बोर्ड्स आसा प्लस मागीर जे वेलपूरचे गाडे बी आसा जे शुगरकेनाचे आसा प्लस लोकांनी सगळे एनरोच केले रोड फुटपाथ ते आमी सगळे काडलेले आसा आनी आतां लोकांकडे टेबल्स आनी कितें स्टँड्स बी आसा ते सगळे काडले. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. चिखले खडपांनी परत मेन्यू जीव धरूंक लागल्यो. विंडो पॅन ऑयस्टर म्हणून मेन्यू फामाद. बार्जीची वर्दळ वाडिल्ल्यान मेन्यू ना जाल्ल्यो. आतां मेळटा म्हणून खबर पातळटनाच शेकड्यांनी लोक येवन मेन्यू नाच करूंक लागल्यात. थळावे म्हणटा तांची सारकी वाट तरी जावंक दियात. मातश्यो मोठ्यो जातकच काडूं येता नाजाल्यार जात परत ना जातली. सुवारीन बार्जीची वदळ कमी जाली आनी मेंद्याक बरे दीस. चिखले खडपांनी सध्या ह्यो मेंद्यो मेळपाक लागल्यात. तिसऱ्या भशेनूच लोक ह्यो शिजोवन खातात आनी तांच्यो शिप्यो जनेलां शिप्यांचे दिवे अशा सजावटीच्या गजालीक वापरतात. बार्जीची वर्दळ चड आसतली त्या तेंपार ह्यो मेळप ल्हव ल्हव बंद जाल्ल्यो. हे दोन असे भाग आहा हे ज्वारी नदींतले जंय तिसऱ्यो आनी मेंदी जल्मता टिकता. मेंद्यो तिसरेतून पयले आसतले पूण हांकां मेंदी म्हणटाय. विंडो पेन ऑयस्टर्स आदले पुर्तुगेज घरांनी पासून दोनलाक हे घालताले. त्या बार्जी येताल्यो वयताल्यो बार्जी रिपेर जाताल्यो आनी तेतूंतले लोखण ऑयल सगळे पडोन मेंद्यो मेल्यो. त्यो मेंद्यो परत जिती जावपा लागले आनी हे आमची बाग की हो जीव परत आमचे मदें जिवन जावपाक सोदता. मेंद्यो कितल्या वर्सांनी परत दिसपाक लागल्यात आनी लोक तांची सारकी वाड जावंकच दिना. आदींच काडपाक लागल्यात. मेंद्याची जात परस नाच जायत म्हणून थळाव्यांक भंय. 4-5 दीस जाले हजारांनी लोक आख्खे सोर भोंवतेचो येताय आनी हो जीव थिंगा उदकांतलो काडून वचताय. हे आमी करप सारकें न्हू. ही निसर्गाची भेट आमकां. ही निसर्गाची भेट आमकां आमी ती सांबाळून दवरपाक जाय. ते मोती पासून जाताय. सो हे एक मोलादीक वस्त जी आमकां निसर्गान दिला आमी सांबाळपाक जाय. नेमको आमकां एकलो स्कुटरीचेर ह्यो मेंद्यो भरून व्हरताना सापडलो. विचारल्यार तो एकलोच न्ही शेकड्यांनी लोक ह्यो शिप्यो भरून येतात. कितली काडले तातूंत कितली बॅग मेवले? दोग जाणांनी म्हण एक बॅग दिसान एकलो येयलो आनी लोक येयलो. इलो लोक 100 लोक कितले आसत लोक? चलो 300 लोक कितें करपा मागीर पोर्तुगीज विला आनी घरांनी ह्या मेंद्याच्या शिप्यांक डिमांड. कांय लोक त्यो मेळटा आसत जाल्यार कितलेय दुडू मेजूंक तयार. विंडो पेन ऑयस्टराक मोठो डिमांड. मात ना जायत गेल्ली ही जीव जात परत तग धरच्या आदींच लूट. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. म्हजी कर्मभूंय पेडणे. फुडले विधानसभा वेंचणुकेंत हांव थंय रावतलों. पार्टीन थारावचें म्हणून आदलो आमदार मंत्री बाबू आजगांवकार ठाम. पार्टीन तिकेट दिवं ना दिवं फुडले वेंचणुकेक उबो रावपाची बाबूची तयारी. नॅशनल गेम्साचो लोगो अनावरणाक गेल्ले कडेन बाबू मिडिया कडेन उलयलो. तो खेळा मंत्री आसतना नॅशनल गेम्स जाल्यो ना हाची खंय बाबू खंत. हांव बीजेपीचो
कट्टर BJPचो आनी प्रामाणीक कार्यकर्तो. म्हाज्या अशी कर्मभूमी ती खंयची पेडणे, आनी पेडणे हांव फुडें रावतलो तेजे बद्दल डावट. 2027 पर्यंत बाबू BJPनूच आसतलो आनी पेडणे रावतलो. इलेक्शनाक फुडल्या इलेक्शनाक पेडणे गांव रावतलो. म्हणल्यार जे स्टँडींग MLA तुमचे आसात तांकां सायडीक काडून तुमी रावतले? हांव रावतलो. म्हणल्यार पार्टी सांगिना तुमी? पार्टीन ठरोवपाचें तें. पार्टीच्या अगेन्स्ट जर आमी ना न्ही, पण हांव रावतलो ही म्हजी क्लेम आसाच. पूण पार्टी तुमकां टिकेट दिना जाल्यार तरी रावतले तुमी? काम केलां. म्हाजी कर्मभूमी ती. जन्मभूमी मडगांव सुद्दां कर्मभूमी ती. सद्याचो आमचो आरोप सदांच जाता की बाबू बेळगांव घेवन गेलो सदांच सांगता. आनी तुमी रिटायर जावचे म्हणून पॉलिटिक्सांतल्यान? अरे आरोप पण ते जायत असतात. कितलेंय बरें काम केलें आरोप हे लागतात, पण प्रूव करपाक. बाबू आसगांवकर 4 फावटी निवडून आयलो. पक्ष पार्टी म्हणून न्ही, बाबू आसगांव. आनी आजय तुमकां सांगता थंय हांवें कर्म केला, तेजें फळ म्हाका मेळटलें आनी हांव रावतलो. हांव आसतना हें जावं ना हें केन्नाय म्हाका फील जाता. सगळी तयारी आसतना, कारण येदे व्हडले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जे आसात, जे आज उबी केलां आमी, तुगेले ग्रावंड्स, इंडोर हॉल, सगळे कडेन म्हाज्या पेडण्या असल्या गांवांनी आमी नॅशनल गेमी खातीर इंडोर हॉल केलो. आपल्या पोटाक अन्न नासल्यार जाता, मात सुणी, गोरवां, माजरां उपाशीन येता ते पळोवन नजो. सावड्डेचे रती नायक शेटकाराक मोने जातीचें पिशें. ती उपाशी उरत तांच्या पोटा पाण्याची अडचण जायत म्हणून रतीक टूर आनी भोंवड्योय नाका. नित्याक राती 11 ते 1 मेरेन कुडचडे सावड्ड्या वाठारांत गोडमदर रतीचे मोने जातीक अन्नदान. पॅट्रन्स खबरां माळीत खासा रिपोर्ट. एक दीस म्हाका येना न्ही, म्हाका सूख लागना. म्हणल्यार म्हज्या पोटान म्हाका पडना जाल्यार चलता, पण म्हाका तांकां वाडले शिवाय म्हाका सूख लागना. म्हणून हांव अशें खंय वचपाचें, हांव खंय चड वचयना. ही सावड्डेची रती नायक शेटकार. राती 11 गाडयेक चावी मारता आनी ती चल्ली. वाटेर सुणी, माजरां, गोरवां कोण मेळटा तांकां ती खावंक घालत चल्ली. कुडचडे बाजार ते सावड्डे बाजार मेरेन तिचो मोने जातीक अन्नदानाचो वाठार. खावंक घालून ती वग्गी बसना. उपरांत तांकां घरच्यान हाडिल्लें फिल्टर्ड उदक. स्वता उपाशी न्हिदपाची तयारी. मात मोने जातीची एक वेळ अन्न उदक नासतना उपाशी न्हिदिल्ली तिका सोंसना. आता तुम्ही हे करता कितले वर्स जाले करता? 3 वर्सां जायत आयली. पयलीं करतालें हांव, पण इतलें न्ही, मागीर चड मातशें वाडलें. आता कितले टायमार वयता तुमी? हांव सारकें 11 भायर सरता रातचे. कित्याक गाडयो कमी आसतात. मागीर लोकांकूय त्रास नाका न्ही, सो ती गाडये मदीं नासतात, मुखार येता, फाटल्यान येता, सो कोणाक त्रास नाका म्हणून हांव रातचे भायर सरता. कितले पर्यंत करता तुमी? म्हाका एक फावटी 1 सुद्दां जाता. रती घरकान मोने जातीचे अन्न पाण्याची व्यवस्था करूंक हॉटेलांनी भोंवता. तिच्या घरा 20-25 गोरवां दर दिसा जेवंक येता. हो फोटो रतीन आमच्या कडेन शेअर केला. म्हज्या घरा कडेन सुद्दां गोरवां येतात, तांकां सुद्दां हांव फीड करता. 20-25 येता, तांकांय फीड करता. आता तुम्ही हे सगळे दिसान दीस रातची फीड करता. कशें तुमकां जे तांकां तुमी जेवण घालतात ते कशें अरेंजमेंट जाता तुमकां? हांव म्हज्यान जाता तशें करता. फक्त खावंक जेवंक घालून भागना. हे मोने जातीक बरें वायट इजा जाल्यारूय कुयदादीक तीच धडपडटा. पावसान तांकां आलाशिरो ना. सरकारान ह्या गोरवां, सुणी, माजराच्या आलाशिऱ्याक खंय शेडीची व्यवस्था करची. पावसाचे पयलीं हांव सरकारा कडेन मागतालें की ताजे पयलीं एक शेल्टर आमकां खंय तरी हांगा सावड्ड्यान करून दिवचो. ते मागीर सगळे बकीज ते सगळे व्हांवून वतात, मरतात रस्त्यार, तांकां रावपाक जागो मेळना. सो ही सामकी हांव पांय पडून सरकाराक सांगता की कितें तरी तांणी करचें आनी हातूंत मातशें लक्ष घालचें. प्रुडंटाचे पॅट्रन्स खबरां माळेंत पणजेच्या गॉड मदर मारिया उपरांत ही सावड्डेची रती. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. 9वो उर्बा महोत्सव नागेशी जालो. माधय आमची माय ह्या वर्साची उर्बाची थीम. वेगवेगळ्या वाठारांतले पंगड महोत्सवांत वांटेकार जाले. नमन धरून स्ट्रीट प्ले, पोस्टर, रांगोळी अश्यो कितल्योश्योच सर्ती महोत्सवांत जाल्यो. अंत्रुज युवा कलाकार महोत्सवांत वस्तात.
आनी आयज जेन्ना सगळे हातींतल्यान गेल्ले आसा अशा वेळार आमी जागे जाता. जागे जावप ही खूब बरी गजाल आसा आनी आमी प्रत्येकान आमचे जे स्रोत आसा, आमचे जे झरे आसा, आमच्यो ज्यो बांयो आसा, आमचे जे तलाव आसा, तळयो आसा ते वाचोवच्या खातीर ह्या म्हादयच्या माध्यमांतल्यान चळवळ जर सुरू केली जाल्यार येताच्या कालखंडान आमकां जगपाचे स्रोत मेळोवंक शकता. तुमकां सगळ्यांक कोविड जे आसा, निवेदकान सांगले की कोविडाक लागून कशे हाल जाले. म्हणजे 2013 ही संस्था स्थापन जाली, 10 वर्सां अनुपुराय जाता. एक संस्था कुंकळे वाठारांतल्यान बांदिवडे वाठारांत येता आनी हांगासर हो कार्यक्रम जाता संपन्न. तर अशा वेळार आमी वेगवेगळ्यो सर्ती जेन्ना आयोजन करता त्या वेळार आमी सगळ्यांनी जे परीक्षक आसा किंवा जे वांटेकार जाता सगळ्यांनी आपल्या परिसरात जी जैवीक संपदा आसा, हांगासर हांव येवपा फाटलें एकूच कारण आसा. आयज हांवें पयलींच कार्यक्रम घेतलेलो 1 म्हयन्या पयलीं, पूण जेन्ना एडवोकेट सुरेश तिळवेन म्हाका फोन केलो तेन्ना हांव हांगा येवपाक राजी जालो. तेच्यात मुख्य कारण म्हणजे हांगासले तरुण जे आसा तांकां खरें सलाम करपाचें. कारण त्यांच्या भितर इतली उर्जा आसा, इतली उर्बा आसा की त्या तरणाट्यांनी गोंयच्या अस्तित्वाचे काम कशें सुरू करपाचें तेची मुहूर्तमेढ जी आसा ती ह्या गांवांत रोयिल्ली आसा. कोंकणी भाषा मंडळाच्या अध्यक्ष म्हणून अन्वेषा सिंगबाळ दुसरे फावट बिनविरोध. 2023 ते 26 ची नवी समिती काढल्या. उपाध्यक्ष रत्नमाला दिवकर, सचिव मंगलदास भट, भाणारी दोतोर पुरुषोत्तम वेल्लेकार, जोड सचिव दोतोर वेदिका वाळके आनी वल्लभ बर्वे. ते भायर केंद्रीय समिती आनी तालुको समिती वेंचल्या. नवी समिती 25 जूनाक ताबो घेतली. मांद्र्या गार्डन दर्यादेगेर ऑयल, उदकाच्या ल्हारा बरोबर ऑयल येवंक लागल्या. दर्यादेग काळी पडटा. नेमको प्रकार कितें काय म्हणून प्रस्न. आयतारा दनपारां दर्यादेगेर ऑयल येवंक लागल्या. गिमाचो कालोर देंवोवंक गोंयांत आयिल्ले ट्युरिस्ट तशेंच ऑयलीच्या उदकांत बुचकळटात. ऑयली जाल्लेले आसात. एक प्रकारचे ऑयल जे हांगा येत आसा पळय समुद्रांतल्यान. आयज संडे आसा आनी आयज खुबशे लोक जे आसा न्हावपा खातीर हांगा आयिल्ले, पूण हांगा सिच्युएशन जे पळयलें अशें दिसपाक येता की फूल ऑयली जाल्लेले आसा. फूल बीच सरावंडींग जे हे आसा त्यो पाणी येता ल्हारा वांगडा फूल ऑयलीच येता, कांयच कळना. एकंदर हांगा जे लोक ट्युरिस्ट जे आयिल्ले आसात आनी स्थानीक लोक फिरपाक आयिल्ले आसात तातूंतच ते एन्जॉय करीत आसात. लोडंडा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रोंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.